बेगर नाव म्हणतात. पाठी पाठी डिस्टल पाठी सगळी फाटी सगळे फाटी फक्त GNH पुढे सगळी मॅडम मायाची फाटी मॅडम फाटी चाल मायाच्या पुढे पहिला सर संत तुकाराम पहिला सर भाई साइड पर मेरा काम करेगा साइड में मेरा काम करेगा वयरच्यान 5 तारखेच्यान गोंयांत 2026चो शिगमोत्सव सुरवात जाली फोंडेच्यान. त्या दिसा इनॉग्रल फंक्शन करून आज आमी पयलो शेनवार जो पणजेकारांचो मान आसता तो आमी पणजे शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष मान बाबा देरकाळे तशेंच बाब मंगलदास नाईक बाब शांताराम ताजे सगळे पदाधिकारी आनी हाका जमिल्ले सगळे समितीन आपले आयिल्ले इंटरनॅशनल टुरिस्ट डॉमेस्टीक टुरिस्ट पत्रकार भाव इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भावांनी पळयला. शिगमो म्हणटा तो आमी व्हडपळ मावणे मनयत आसतात आनी शिगमो म्हणून फक्त एक उत्सव न्हय तर ती आमची एक परंपरा आमची संस्कृती आनी तातूंत एक शिगमोत्सवांतल्यान आमच्या गांवाची पूर्ण तरेन कला बांदूभाव सगळे तुवें समज पळयलें जाल्यार तुका ओवरऑल वी कॅन सी द चेंज ऑफ अ कल्चरल सॉर्ट ऑफ टुरिजम दॅट इज हॅपनिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. गोंया आज आमी पूर्ण सन सँड एंड सी न म्हणटा आमी स्लोली गोवा बियॉन्ड बिचीस उलयले, रिजेनरेटीव सस्टेनेबल टुरिजमाचेर उलयले
आणि कल्चरल टुरिझम आणि स्पिरिच्युअल टुरिझम घेत असताना शिगमोत्सव जावं, चिखलकालो जावं, बाकीचे वीरभद्र जावं, हे जे फेस्टिवल्स गावागावांनी जाताले तो अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत पर्यटन खात्याचा प्रयत्न असा ते स्केल अप करून आमची खरी कल्चर, आमची संस्कृती, आमची दायज हे लोकां फुडें हाडून दाखोवप. आज ट्युरिस्टांक पळोवपाक ट्युरिस्ट येताच, पूण एक वाटेन जेन्ना चित्ररथ आसता, एक वाटेन रोमटामेळ आसता, फॅन्सी ड्रेस आसता, गोंयकार आमचे उत्साहान गांवांतल्यान दीसभरचें काम करून रातचे 12 पर्यंत आपले स्वता कंटिन्युअस ट्रेनिंग करून रोमटामेळाक पार्टिसिपेट जातात. चित्ररथान टॅक्नॉलॉजीचो वापर पळोवंक मेळटा आनी युवा पिढी जशी सक्षम आसा गोंयकार ती फुडें वता आसतना टॅक्नॉलॉजी सांबाळून विविध तरेचे जे चित्ररथ तयार करता, संस्कृती सांबाळून ते पळोवपाक म्हाका दिसता पूर्ण जग आनी पूर्ण देशाचे पर्यटक हांगा येतात. गोंयकार आमच्या गांवांतल्यान येतात मुद्दम हे पळोवपाक. फॅन्सी ड्रेसाच्या माध्यमांतल्यान कोण तरी पयलींचो दामू पाटकर तयार जाला, दुसरो आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज आमचे जे जाणून गेल्ले आसात हिस्टॉरिकली ते फिगर्स जावन फॅन्सी ड्रेस जातात. एक वेगळें वातावरण, ह्या वातावरण धून ताळ जितले लागता आनी वसय म्हणून सुरू जाता ते एक वायब्रेशनूच वेगळें जाता. तातूंतल्यान आमची खरी संस्कृती हाजी वळख गोंयकारांची ही हांगाच्या दृश्टी पडटा. आयच्या शिगमोत्सव उत्सवाक हांगा पणजेन सेलेब्रेट करता आसतना आमचे बाबा देप्याक पूर्ण तरेन तांच्या पूर्ण कमिटीक शाबासकी दिता. तांणी एक बरें उपक्रम वर्सा वर्स दे हॅव बीन डुईंग इट फॉर सो मेनी इयर्स आनी त्याच पद्दतीन ते करीत आसात. पूण तांकां आमचें अभिनंदन. तशेंच सगळे जे कलाकार आज पार्टिसिपेट जातले, पथक जे जातले तांकां सगळ्यांक आमचे शुभेच्छा. मुख्यमंत्री काही कारणा खातीर पावना पूण ताणें आपली शुभेच्छा व्यक्त केल्ली आसा. सगळे पूर्ण गोंयकारांक तशेंच सगळे ट्युरिस्ट येल्ले आसा. तर तुमकां पर्यटन खात्या तर्फे सगळ्यांक तुमकां शुभेच्छा दिता आनी शिगमोत्सव व्हड दबाज्यान आमी परत सगळे मनोवपाक सगळे जाण एकजूट जावया, करता बरे तरेन मनोवया असो सगळ्यांकडे सर एक हिंदी सर. जय महाराज. माझ्या ओपन कर.
जरा पहिला राहते आलो ना आता गेलो चलता दोन सुद्धा
आहे